पावसाळी अधिवेशन चालू आसा दिल्ली आणि अशा वेळाचेर दिल्लीन मोठ्या प्रमाणात ह्या सरकार जे आसा त्या सरकाराच्या कामकाजां भितर अडथळे निर्माण करप आणि कामकाज जावपाक दिवप ना आणि लोकां मदीं एक संभ्रमाचें वातावरण निर्माण करपाचो प्रयत्न काँग्रेस करीत आसा आणि म्हणून ह्या घटनेचो निषेध करपाक ही पत्रकार परिशद हांव मुद्दामून सांगता ज्या तरेन काँग्रेस आणि ऑपोजिशन हावजान भितर डिस्टर्ब करतात तांकां ज्या तरेन डिस्कशन नाका ताजो निषेधच आसा आणि त्याच बरोबर ज्या तरेन एक जबाबदार खासदार किंवा जबाबदार नेता ह्या नात्यान जे काम करपाचें आसा ते करनासतना राहुल गांधी जी अजुनूय जी भुरगेपणां करता आणि प्रायम मिनिस्टराच्या म्हणजे सेक्युरिटी झोनान जे आशिल्ले त्या हातूंत भितर घाणे धरप आनी त्या बरोबर ह्याचो परिणाम एक मोठ्या प्रमाणात सगळीकडे रस्त्यार येवन अनेक प्रकारची धागडधिंगा घालप वायलन्स निर्माण करप तातूंत भितर मुद्दामून सपोर्टीव जे एक प्रकारचो नॅरेटिव्ह सेट केला लिंचिंग करात किंवा झगडी करात पार्लिमेंट स्टॉल करात पार्लिमेंटाचेर अटॅक करात हाजो पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही निषेध करता गव्हर्नमेंट हे पूर्णतया एक फेअर आणि फ्री अशें हातूंत भितर एग्जाम जावचे हातूंत प्रयत्नशील आसा ज्या तरेन सरकार आपल्या हातून काम करीत आसा त्या कामाच्या पद्दतीक खरें म्हटल्यार मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी मेळपाक जाय आशिल्ली आणि सगळे स्तराचेर पण ते वचूंक जाय आशिल्ले पण हांकां फक्त रस्त्याचेर येवन बोवाळ घालून एक प्रकारे सरकार निष्क्रीय आसा असो दाखोवपाचो जो प्रयत्न आसा तो चालू आसा मुद्दामून सांगपाक म्हणल्यार नीट एग्जाम हो एक तो वेगळोच विशय आसा म्हणजे ज्या वेळाचेर नीट एग्जाम जी मे 3 तारखेक आशिल्ली त्या वेळाचेर सापडले की तातूंत भितर कितें तरी फ्रॉडुलंट एक्टिविटी जाल्या आणि पेपर लिकेज जाला त्या वेळाचेर सरकारान बरोबर यंत्रणा जागी करून लक्षांत आयले बरोबर पयलीं मेच्या 7 तारखेक सरकाराच्याच वतीच्यान हे सगळें प्रकरण तडा येतकीर केस फायल करपाक स्वता सरकार मेच्या 12 तारखेक पत्र बरोवन हे हाजेर भितर एक्शन घेवची रिटर्न कंप्लेन फायल करता आणि मागीर ते सीबीआय वता आणि सीबीआय प्रमुखे एक्ट जाता आणि एसआयटी फॉर्म करता आणि एसआयटीच्या मार्फत या प्रकरणाचो सोक्षमोक्ष लावपाचो प्रयत्न हे सरकारी पावंड्याचेर आणि त्यानंतर हे सगळे करतना स्वता जे एज्युकेशन मिनिस्टर आसात ते एज्युकेशन मिनिस्टर भायर येतात आणि सगळे जनतेक उद्देशून एड्रेस करतात आणि सांगतात की ह्या सगळ्याची जबाबदारी घेऊन ती एपोलॉजी मागतात आणि नीट जी आसा ती रीनीट जातली हे हातूंत ते आश्वासन दितात आणि ते सुद्दां अशे तरेन जातली की स्ट्रक्चरल त्याची ती स्टेबिलिटी आसा त्या बरोबर तातूंत घटसाण करतले ती पक्की बांदून घेतले आणि भुरग्यांचेर अन्याय जावपाक जायना आणि तातूंत भितर रिफॉर्म्स करपाक जाय हाचोय विशय आसता घेतात ताका लागून ती सीबीटी पद्दतीन जावची त्या खातीर वेगवेगळ्या हातूंत भितर म्हणजे कॅमेरा बसोवप त्याच बरोबर एनक्रिप्टेड मल्टी एनक्रिप्टेड मशिनरी तयार करप जाणे करून पेपराची लिकेज जावची ना आणि अनेक तातूंत भितर स्ट्रॉंग अशे एक्शनेबल जे हे आसा ते करत जाणे करून भुरग्यांक दिसपाक जाय की आपूण इतले भितर वर्सभर जे काम करता शिक्षण घेता त्या शिक्षणाचो योग्य तरेन तांकां ताचो रिजल्ट मेळटा आणि उतर दिल्ले प्रमाणे एसआयटी काम केलें आणि एसआयटी 13 जाणांक धरले आणि 13 जाणांक अरेस्ट केले आणि त्या जेलीन आसा त्याच बरोबर मे त्या दिसा मेच्या 15 तारखेक येवन त्या दिसा मंत्र्यांनी सांगलें त्या वेळाचेर तांणी आपल्या उतरा प्रमाणे जुनाचे 21 तारखेक नीटाची एग्जाम जाली आणि जुलयाच्या 16 तारखेक ताचो रिजल्ट जालो आणि त्या रिजल्टान भितर हे सक्सेस कित्याक जालें जाल्यार सरकारान फाटले प्रयत्न जे केल्ले त्या प्रयत्नाचे हे भाग आशिल्ले पेपर लीक जाल्ले त्या प्रकरणाच्या सूक्ष्मक्षान तांकां धरून तांचेर कारवाई करतले पण 2024 ह्याच सरकारान पूर्णपणे भुरग्यांच्या हिताक लागून भविष्याक लागून 2024 तातूंत भितर टॉपीक कायदो बीन केलो
आणि जेणे करून त्या कायद्याच्या हातून भितर जो कोण आसा तातल्या हातून सापडटलो ताका जेलीन घालपाचें आनी त्याच बरोबर 1 कोटी रुपया ताजे कडल्यान ताचो दंड वसूल करपाचो हेय सरकारान. बाकी ती सिस्टमी हे करतना सुद्दां NTA जी स्वायत्त संस्था आसा जी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आसतली ताचे कडेन ओवरऑल जी समजा जी एक्झामिनेशनाची कामां आसा ती सुद्दां पार्ट केली आनी तांच्यांनी फक्त स्टुडंटाचे फोकस म्हणजे बाकीची एक्झामिनेशन खंयची रिक्रुटमेंट एक्झाम आसता त्यो आसतल्यो किंवा आनी वेगवेगळ्यो आसतल्यो तातूंत पार्ट करून हातूंत वेवस्थीत तांकां हें करपाक जाय. आनी हें सगळें जातना ह्या सगळ्या हातूंत सो कॉल्ड काँग्रेस या हातून भितर या सगळ्या कॉक्रोच पार्टीच्या हातून भितर हे सरकार खरें म्हटल्यार वेगळे करप. कारण एक सरकार एक व्यवस्थित काम करता जे तरुणाईक लागून काम करता ताका खंयच्याच प्रकारे हे क्रेडीट वचपाक जायना म्हणून एक प्रयत्न हो पयलींच्यान जायत आसा. ज्या वेळाच्यान 2014 नरेंद्र मोदीजीचे सरकार आयले त्या वेळाच्यान भारताच्या आर्थीकतेक म्हणजे बजेटरी हातून भितर आसतले म्हणजे इकॉनॉमिक्स आसतले तातूंत भितर स्पर्धा हाडप आनी त्या बरोबर नवे नवे रिफॉर्म्स हाडप ह्या खातीर सरकार प्रयत्न करता. खरें म्हटल्यार ह्या सगळ्या हातूंत युथांक लागून ज्यो कितें गजाली ज्यो केल्ल्यो आसा त्यो गजाली सगळ्यो आमकां आमच्या फुड्यान आसा आनी हें सगळें करतना त्या वेळाचेर ही री एग्जाम जेन्ना जाली ती 21 जुनाक जाली आनी 20 लाख कॅन्डिडेट जे बशिल्ले 5440 एक्झामिनेशन सेंटराचेर जे 551 सिटी इंडियन भितर आनी 14 सिटी एब्रॉड तातूंतले 11.21 लाख भुरगे क्वॉलिफायड जाले आनी तांचे आतां कावन्सिलींग चालू आसा आनी त्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपल्याक काम करपाक भुरग्यांचो विशय बाजूकूच रावलो. सरकार केंद्राचे सरकार हे संसदेन भितर हाजेर डिबेट हाजेर चर्चा करची डिस्कशन करची हाका ओके आसा रेडी आसा पण हांकां ह्या रस्त्यार जे ज्या प्रकारे हे सगळें चलना ते हे एक नॅरेटिव्ह आसा. परत एकदा सांगता हे ज्या तरेन कंटिन्युअसली फाटल्या त्या तारख्यो काडून पळया मे 3 खंयची आनी अचानक खंयच्यान तयार जातना एक नॅरेटिव्ह तयार जाता एक कोर्टाच्या जजमेंटाक लागून आनी त्या जजमेंटाक लागून एक कॉक्रोच पार्टी तयार जाता. जजमेंट म्हणजे टिप्पणी ती टिप्पणी आशिल्ली ती बार कावन्सिलाच्या संदर्भातली आशिल्ली त्या टिप्पणीक लागून हे तयार जाता आनी ती जो हळू 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 हो जो नीट ह्या संदर्भांतल्यान भितर एंट्री करता आनी सरकाराचेर अचानक अटॅक सगळ्यांनी एक जावचे संसद हे करची ते करचे डेमोक्रेटीक वेन सगळे निवडून आयिल्ले आसा. ज्या पद्दतीन लोकशाही आसा त्या लोकशाहीच्या ज्या अनेक वर्साच्या आमची ट्रेडिशन आसा त्यातून जिखून आयिल्ले आसा. त्या खातीर हाणें राजिनामो दिवचो ताणें राजिनामो दिवचो लोकशाहीपणे मागप ना मागप हाचेर हांव भाश्य करना पण लोकशाही मार्गान जेन्ना सरकार चलता तें सरकार डिस्टर्ब करपाचें कारस्थान त्या काँग्रेसीन कारण अनेक वर्सां काँग्रेस पावराच्या भायर उरल्या आनी तांचे कडेन आतां जमना जायना ताका लागून ते डिस्टर्ब जावन हे अशा हातूंतल्यान भितर जो अभिजीत दिपके जो आपाचो ताजी हिस्ट्री काडून पळया सिस्टमॅटिकली सगळे हळूहळू आतां भायर येवपाक लागला आनी हातूंत भितर तरुणांक भितर इन्वॉल्व केला. तरुण ही आमची शक्ती तरुण हे ह्या देशाचें भविश्य आसा आनी ह्याच तरुणांक लागून ज्या तरेन सरकार प्रयत्नशील आसा आतां पर्यंत जे जे कितें केल्लें आसा तें आनी सांगपा खातीर खरें म्हटल्यार ज्यो गजाली आसा त्यो तुमचे मुखार मांडपा खातीर हाडले आसा. आतां पर्यंतच्या सगळ्या हातूंत भितर हो सगळो जर आमी जर सगळें हें पळयलें जाल्यार ज्या तरेन सरकारान खेलो इंडियाच्या मार्फत आसतले स्टार्टअपाच्या हातूंतल्यान आसतले आनी बाकीच्या ह्या सगळ्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्या तरेन स्टुडंटां खातीर मुखार येवपा लागून जे प्रयत्न केल्ले आसा ते प्रयत्न भितर हातूंत भितर आसता. तातूंत भितर जे मेडिकलाचो वता तांचे AIMSचे सिट्सां वाडप आसतले त्याच बरोबर खंयच्याय जाग्याचेर तुमी पळयल्यार कालचे म्हणजे 2014 तो पयलींचो काळ जो पर्यंत कितले सिट्स आशिल्ली आनी आतां कितली सिट्स जाल्या. सरकार ज्या तरेन स्टार्टअपाचे प्रकरणां आसतली त्याच बरोबर मोठे तरेंतल्यान इन्वॉल्वमेंट जो पयशे आसा ते हातूंत भितर युथा खातीर दिता ते आसतले आनी ह्या हातूंतल्यान एक वेगळें वातावरण युवकां मदीं निर्माण करपाचो प्रयत्न आतां पर्यंत सरकार करीत आसा.
आजच्या या पत्रकार परिषदे भितर या काँग्रेसचो जो धागळिंग चालू आसा, गुंडागिरी जी ते मोठ्या प्रमाणात करतात, गाडयो अडोवपाच्यो, गाडयो फोडपाचे आणि त्या वटेच्यान एक वातावरण निर्माण करपाचे, हे जे नॅरेटिव्ह आसा तांचे तकलेन जे उलयतात ते सगळे व्हिडिओ सगळ्यांनी पयल्या व्हायरल जातात. तातूंत भितर तांचे कोण नाशिल्ले आशिल्ले तांकां गिताचो संबंध ना अशें सुद्दां काही लोकांक भितर घेवन बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका ह्या धर्तीचेर हे सरकार आसा ते डिस्टर्ब करप आणि एक वेगळें वातावरण निर्माण करतात त्याचे नॅरेटिव्ह आसा. त्या नॅरेटिव्हाक हळूहळू कॉक्रोचच्या निमतान अनेक काँग्रेस आसतले, मागीर उद्धव ठाकरे आसतलो, प्रकाश राज आसतलो, शबाना आझमी आसतले, कोण सेलिब्रिटी हो येवन आमिर खान आनी कोण आसा हे सगळे कोण तरी सपोर्टिव्ह आसतले. तातूंत भितर ही कितली तरी नांवां आसा, कोण मागीर तो कामरा आसतलो आनी कोण आसतले. बाकी मुद्दामून पळय हे लोक कोण, ह्या लोकांचो पूर्व इतिहास काडून पळयात, हांचे फाटले सगळे पोस्ट आसात ते पळयात. ज्या तरेन हे सगळे एक लेफ्टिस्ट आणि एक सरकाराचे विरोधी आणि या देशाच्या विरोधी हे वातावरण तयार करपी कोण, ताजेर तुम्ही विचार करपाक जाय. मातसो तरी अभ्यास करून उलयता नीट सायडीन उरलें, सरकाराचे केल्ले डेव्हलपमेंट सायडीन उरलें, देवाक गाळी मारपाक लागले. कोण तरी प्रभू श्रीरामाचे नाव घेता आणि अशी करून बोटां दाखयतात आणि एक गाळ्यो मारता. कोण तरी स्वामी प्रेमानंद महाराज ताचे बद्दल अभद्र भाषा उलयता. कोण तरी देव देवतांचे तांचे उलयतना अशी बुरशो टिप्पणी करता. एक उरलें एकच वटेन आणि अचानक आमच्या सनातनाचेर हल्लो, आमच्या आस्थेचेर हल्लो आणि करता करता ह्या देशाच्या संविधानाचेर विश्वास ना ह्या प्रमाणे हे वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न जो आसा तो प्रयत्नाचो भाग तातूंत भितर काँग्रेस मोठ्या प्रमाणात आणि राहुल गांधी ज्या तरेन करता ताचो निशेध करपाक लागून आमी सगळे तुमच्या मुखार आसात. आमी कडक शब्दान तांचो निशेध करता. ज्या तरेन संसद चलोवपाक येवप ना आणि प्रश्नाची उत्तराय तांकां नाका विकाच्या संदर्भात, हे सगळें तुम्ही आपल्या गोंयांत केला. त्या खातीर ही भूमिका जी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि जे रिफॉर्म्स हाडपा लागून प्रयत्न करतात ते सगळे स्तरांनी व्हरपाची जबाबदारी बी आमची आसा व्हरपाची. ताजो उल्लेख करून परत एकदा ह्या सरकाराच्या भुमिकेक आमचो ठोस पाठिंबो आसा आणि सरकार जे जे कोण कितें कल्प्रिट आसा ते माननीय नरेंद्र मोदींनी सरळ सांगलां की आपण हे सगळे शिक्षणात आपण स्ट्रक्चरल ढांचवाचा परत एकदा गट करतलो आणि त्याच बरोबर कोणाकच आता भितर इंटरफियरन्स करपाक मेळचें ना. त्या खातीर स्पेशल हे आसतले एक्झामिनेशन सेंटरां जी भितर सगळ्यांत भितर वेगळे तरेचे आसतले, पेपर सेटिंगाची सिस्टम वेगळी आसतली, सीबीटी सिस्टम आसतली, मल्टी एन्क्रिप्टेड सिस्टम आसतली, कॅमेरा आसतले. फूल तुमकां हांव सर्क्युलेट करता आंकडे जे आसात ते खूब व्हडले आसात. कारण कितले कॅमेरे आसले खंय गेले हे सगळे कितले फिजिकली लोक तयार झाले म्हणजे रावले. पोलीस आसा, तातूंत डिफेन्स आसा, होम डिपार्टमेंट आसा, एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट आसा. तांकां सगळ्यांचे हे करून हे जे व्हडलें देश घडोवपी भविश्या कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन आसा पॉझिटिव्ह करूया. म्हणून काँग्रेसचो परत एकदा निशेध करता आनी ह्या पत्रकार परिशदेच्या प्रास्ताविकान हांव म्हजी विनंती. भारतीय जनता पार्टीच्या आजच्या या पत्रकार परिषदेत आमच्या बरोबर आमचो अध्यक्ष दामोदर नायक, आमचो विधानसभेचो सरकारी विभाग आमच्या अध्यक्षांनी म्हाका विस्तारान सगळें सांगिल्लें आसा. हांव थोड्योच गोश्टी तुमकां हायलायट करूंक शकता. एक म्हणजे पेपर लीक जावप एक्झामीचो ही नवी घटना न्ही. पयलीं आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक फाटले 10 वर्सांचे आनी 15 वर्सांचे रिकॉर्ड काडून जर पळय कोणाची राजवट आसूं, कोणाचें सरकार आसूं, कितलेशे खेपे पेपर लीक जाल्या, ताजेर इन्क्वायरी जावन एक्शनय घेतली आसा. अशें ना की लीक जाल्यार एक्शन घेवना. आनी ह्या खेपे सुद्दां जेन्ना पेपर लीक जाले म्हणून कळ्ळें इमिडिएट केंद्र सरकारान एक्शन घेतलें, एसआयटी फॉर्म केली, धरले. आज ते भितर आसा. आज प्रायम मिनिस्टरान डिक्लेअर केलें की फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्टार्ट करता म्हणून. फास्ट ट्रॅक कोर्ट हे सगळे जे धरिल्ले आसा तांचेर जे पळय कोर्ट चलतले हे फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसतले. फास्ट ट्रॅक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करपा खातीर तांणी आज स्टेप्स घेतले. म्हणजे प्रायम मिनिस्टराचें धोरण सामकें क्लियर आहा. आज पर्यंत प्रायम मिनिस्टरान जो कितें विकास केला
तो विकसित भारत हे स्वप्न दोळे मुखार दवरून तो काम करता तातूंत युथाक फोकल पॉयंट गेलो आसा. बजेट शिक्षणाचें बजेट हे 8,225 कोटी आशिल्लें ते आज 1.39 लाख करोडाचेर पाविल्लें आसा. हाचोच अर्थ युथ आनी शिक्षण हाका कितलें महत्व भारतीय जनता पार्टीचें सरकार दिता हें आमच्या लक्षांत येता. आतांच आमच्या अध्यक्षान सांगलें त्या भशेन शिक्षणाच्या क्षेत्रांतली वेगवेगळ्यो संस्था त्यो मागीर एम्स आसत, इंजिनियरींग कॉलेजी आसत, मेडिकल कॉलेजी आसत, अशी कितलीशी संस्था पळय आसात कॉलेजीस हांचो नंबर मोठ्या प्रमाणाचेर वाडिल्लो आमी पळयला. सगळ्या राज्यांनी एम्स जाले, सगळ्या राज्यांनी इंजिनियरींग कॉलेजीस वाडल्यो, मेडिकल कॉलेजीस वाडल्यो, तातूंतल्यान कितलेशेच सीट ह्या तरणाट्यांक आज शिकपाक मेळिल्ले आसा. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता ही एक लीड हो विशय घेवन ज्या पद्दतीन काँग्रेस पार्टी आनी काँग्रेस पार्टीचो नेतो जे पळय वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न करता ह्या खरेंच दिशेक करपाचें योग्य आसा. कारण नीट थंयच उरलें आतां. प्रायम मिनिस्टराचे घरा कडेन वचून ताचे घरा कडेन धरणं धरप हें हाजे पयलीं केन्ना अशें जावंकूच ना, केन्ना दिसना. टॉपीक कितें आसा, थंय कितें चलता तें सोडून सडनली वचून प्रायम मिनिस्टराच्या घरा कडेन बसप आनी तांचे घराची वाट बंद करप हें अशें केन्ना सहज. कारण दिल्ली हो एक कॅपिटल सेन्सिटीव एरिया सामकी. अशा परिस्थितींत थंय वचून असलें हें करप, मंत्री वता आनी वचून ताका रिक्वेस्ट करता की तूं हें करनाका फाटल्यान सर अशें. तरी आसतना तो आयकना. पार्लमेंटान डिस्कशन खंयच्याय रुलाच्या अंडर डिस्कशन करया अशें म्हणून स्पश्ट ताका जेन्ना पार्लमेंटाक सांगलें वता तो तें आयकुपाक तयार ना. ताका तें डिस्कशन जाल्लें नाका. डिस्कशन जाल्यार ताका दिसता की तें एक्सपोज जातलें. खंय तरी एक संदी मेळपाक सोदता. खंय तरी कितें आतां मोदीचें काम, सरकाराची वाडणारी जगांत वाडणारी पॉप्युलॅरिटी, जगांत आतां सगळ्याक म्हणजे मोदी म्हणजे व्हडलें प्रस्थ अशें वातावरण तयार जाल्लें आसा. आनी ताका लागून खंय तरी हें आडमेळें हाडप, खंय तरी दाखोवपाचो प्रयत्न करप. कांयच साधना जाल्यार मागीर म्हणजे काल तें व्हिडिओ पळयतालो थोड्यो गाडयो पुलिसाच्यो कश्यो उमटून उडयल्या. निटाचे एग्जाम दिल्ले भुरगे अशी करत अशी अपेक्षा आसता. एज्युकेशन करपाक प्रत्येकाक रायट आसा, कोणाक रायट ना अशें. एज्युकेशन पीसफूल करपाक इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेस्ट इन अ पीसफूल मॅनर. पूण ज्या पद्दतीन हें चलतालें थंय, ज्या पद्दतीन हें जालें, आतां ते वेगळे वेगळे व्हिडियोज आयला ते पळयल्यार गेल्यार कसले थोडे भुरगे तातले भितर सरल्या. एज्युकेशना भितर कोण आसा ते खरे मेन आशिल्ले ते थंयच पडले उरले. भलतेच लोक येवन भितर गेला, त्या प्रजेशन घेवपाचें थंय तयारी करता. तातूंत मागीर पॉलिटिकल पार्टी वतात, तेंय वातावरण बदलता. म्हणजे म्हाका अशें दिसता पळयलें की नीट म्हणटा त्या निटाच्या खातीर त्या एज्युकेशनाक नीट थंयच उरलें काम म्हज्या वेगळेंच. सरकाराचे मुखार आडमेळें हाडप किंवा सरकाराचे मुखार एज्युकेशन वेगळे पद्दतीन करून दाखोवप अशें पार्लमेंट चलता आसतना अशें कितें दाखोवपाचो किंवा जगाक दाखोवपाचो प्रयत्न करता कितें सरकार सारकें चलना आनी अशें कितेंय आसपाक शकता. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता जें कितें घडलां ताचो आमी सगळे आज निशेध करता. आनी प्रधानमंत्र्यान सांगलें की खंयच्याय वेळाचेर पार्लमेंटा भितर तुमी ठरयात, खंयच्याय रुलाचे अंडर आमी डिस्कशन करपाक तयार आसात. इवन काल मंत्री थंय धाडलो, प्रधानमंत्र्यान थंय आपल्या मंत्र्याक धाडलो आनी होम सेक्रेटरीक धाडलो हाका लिडर ऑपोजिशन राहुल गांधीक मेळपाक. आनी ताका सांगलें की हें करनाका, हें बरोबर न्ही. तूं जाय तेन्ना सांग, जाय तेन्ना खंयच्या हाजे अंडर जाय त्या अंडर पार्लमेंटाक डिस्कशन करया. इतलें सुद्दां तांकां उतर दिलें. तरी आसतना ताणें आयकलें ना. म्हणजे हाचो अर्थ अशें दिसता की तांकां तें रिजॉल्व जाल्लें नाका, सोल्युशन जाल्लें नाका. तांकां तें अशेंच वाडोवपाक जाय, कितें तरी निमित्त काडून काडप. आनी म्हणून ज्या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार ताका अशा पद्दतीन आडमेळें हाडपाचो प्रयत्न करप हें खेच्चे कायद्यान दिसता. आमी सगळे डेमोक्रेसी म्हणटा, डेमोक्रेसी जाय म्हणटा. आनी डेमोक्रेसी जाय म्हणल्यार डेमोक्रेसी अशाच पद्दतीन करप आनी थंय कायदो हातांत घेवपाचो प्रयत्न करप, कित्याक कितें घडोवन हाडप. आनी थंय पार्लमेंट थंयच उरलें. पार्लमेंट चलता आसतना पार्लमेंटाक कसलीय गजाल पार्लमेंटाक तुका सांगपाक मेळटा, रेज करपाक मेळटा, डिस्कशन करपाक मेळटा. हाचे पयलीं व्हडले व्हडले इश्यू जाल्ले ताचेर पार्लमेंटाक डिस्कशन जाता. आनी ह्या इश्यूचेर ते डिस्कशन करना आसतना थंय वचून प्रॉब्लेम करपाचो तयारी करतात. हें खरें म्हटलें जाल्यार सामकें रॉंग अशें हांव समजता. प्रायम मिनिस्टरान युथा खातीर केल्लें काम युथ केन्नाच विसरपाचें ना. आनी जे हांवें सांगलां त्या भशेन बजेट एज्युकेशनाचें वाडयलें तें सोड, पूण सीट्स आसात भुरग्यां खातीर. गोंय राज्यांत सुद्दां आमी मेडिकल
250 पावले म्हाका याद जाता 70-100 अशे सीट आशिल्ले आज 250 सीट जाल्या त्यावेळेन ESI कॉर्पोरेशन नवे मेडिकल कॉलेज घालपाक सोदता म्हणजे अशा पद्दतीने गोंयच्या भुरग्यांक गोंयाकूच शिक्षणाक त्रास पडपा जायना भायर वचपाक पडपा जायना मेडिकलाक अशें एक वातावरण तयार जाता सो युथा खातीर कितें काम करता सरकार भारतीय जनता पार्टीचें हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा हांव खरेंच ह्या ज्या पद्दतीन हें पळय थंय चलता त्या पद्दतीन थंय पयसाल हें म्हणून हाडलें आनी ज्या पद्दतीन प्रायम मिनिस्टराक भितर वचपाची वाट आसा थंय बसपाचो प्रयत्न जालो ताचो हांव निशेध करता आनी हांव मागतां विरोधी पक्षा कडेन सुद्दां की तांणी प्रधानमंत्र्याच्या मागणेनुसार पार्लमेंटात वचून डिस्कशनात भाग घेवचो ह्या विशयाचेर पार्लमेंटान जो टायम ठरयलो वता तेंच्या रुला प्रमाणे ठरयलो वता तातूंत भाग घेवन कितें आसा तें थंय मांडचें प्रायम मिनिस्टरान सांगलां की हातूंतले एकटाय मनशाक माफी ना फास्ट ट्रॅक कोर्ट घालून आमी ताजेर केस काबार करपाचो प्रयत्न करता इतलें एश्योरन्स प्रायम मिनिस्टरान तांकां दिलें मुद्दामून ह्या युथा खातीर ह्या सरकारान आतापर्यंत कितें केल्लें आसा तें काँग्रेसीक आनी गोंयचे काँग्रेसीक एक कळचें आनी तांच्यांनी ताचो एक धडो घेवचो कारण जें तांच्यांनी इतलें वर्स करपाक शकले ना तें आतां माननीय नरेंद्र मोदीचे सरकार गव्हर्नमेंटाचे रिक्रुटमेंट आनी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी आसा तातूंत रोजगार मेळा घेतले 12 लाख अपॉइंटमेंट लेटरां आतां पर्यंत डिस्ट्रीब्यूट केली आनी त्याच बरोबर 51,000 यंग भुरग्यांक ही अपॉइंटमेंट लेटर तांच्यांनी गव्हर्नमेंट जॉबाक लागून 19वे रोजगार मेळान दिली म्हणजे एक विचार करात हो 19वा रोजगार मेळा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना हातून 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट केली आणि तातून भितर तांकां सगळ्यांक हे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करतकीर तांकां जॉब मेळ्ळे आनी तातूंतले 20 लाख यंग एम्प्लॉईज हॅव कंप्लीटेड 6 मंथ इन देयर कितें पर्यंत भुरग्यां खातीर पावले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टार्गेट तातून भितर 1 लाख करोड प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आणि त्या खातीर 3.5 करोड न्यू एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करपाचो प्रयत्न सुद्दां सुरू जाला एक्सपेन्शन ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एफपीओ पे रोलाची एंट्री आता इन्क्रीज जाल्या जी 2017 टू 18 45.5 करोड आशिल्ली ती आता 2023-24 60 करोड जाल्या रिफ्लेक्टिंग एक्सपेन्शन ऑफ ऑर्गनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल सिक्युरिटी कवरेज न्यू ईपीएफओ मेंबरशिप ही 20 लाख न्यू मेंबर जॉइन झाले बाय May 2025 employment through national service 1.5 lakh agniveers have been recruited under Agniveer scheme skill and employability हाजेर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.6 crore young people have received training under PMKVY free training आणि more than 200 employment oriented courses across sector या सरकारान आतापर्यंत केले आसा skill certification recognized skill certification government has already provided training helps young people access employment and self-employment opportunity across different industries modernization of ITS under PM Setu 60,000 crore is being invested to modernize 1,000 ITI industrial training institute vocational skill at the school level more than 1,200 vocational skill laboratories have been established in over 600 rural areas university township 5 university townships being developed near industrial corridors will connect quality education research skill and employment opportunity entrepreneurship and self employment expansion of startup india so number has been increased from approximately 350 in 2014 to more than 2.2 lakh these startups have created more than 23 lakh employment opportunities young people a job creator India's startup ecosystem has enabled young Indians to move beyond seeking employment and build enterprise that generate jobs for others Pradhan Mantri Mudra Yojana more than 12 crore new entrepreneurs have been received loans under this scheme collateral free credit eligible entrepreneurs can access collateral free loan up to 20 lakh through this Shishu Kishore Tarun and Tarun Plus category support for small enterprise Mudra has supported shopkeepers, small traders, self-employment. Expansion of educational opportunities.
The number of universities increased from 723 in 2014 to 1338, while the number of college increased from 36,634 to 52,081. This has significantly expanded access to higher education across the country. Higher student enrollment. Higher education enrollment increased from 3 crore students in 2014 to more than 4.5 crore. Expansion of IITs. The number of IITs increased from 16 in 2014 to 23, providing more students with access to quality technical education. Expansion of AIIMS. The number of AIIMS increased from 8 in 2014 to 23, creating new opportunities in medical education. आता ड्रॉइंगच्या संदर्भात जे म्हणला, इवन सी ट्रेन सुद्धा यावेळेचे. Growth of medical education. More than 2,100 medical colleges are operating across the country. Over past 12 years, 128,976 MBBS seats and 85,822 postgraduate medical seats have been added, expanding opportunities for young people. म्हणजे आता मेन्शन केले 50 वरून आम्ही 250 पर्यंत सीटांची वाढली. Support for tribal students. More than 1 crore scheduled tribe students have received assistance through post matric scholarship scheme. त्यातून इतर सगळे इम्प्रूव्ड IIT, ITI, पॉलिटेक्निक, मेडिकल इन्स्टिट्यूशन सगळे आले. एकलव्य मॉडेल रेजिडेन्शियल स्कूल. A target of establishing 728 Eklavya model residential school has been set to provide quality education. Safe education for girls. Number of government schools with separate toilet for girls increased to 9 lakh in 2014 to more than 14 lakh, creating a safer and more dignified learning environment. Employment oriented education. The National Education Policy 2020 is connecting education with skill, innovation and employment, helping students prepare for changing industry workforce environment. Khelo India. More than 63,000 athletes have received a platform to demonstrate their abilities through Khelo India program. National Sports Policy 2025. The policy aims to prepare India for 2036 Olympics and develop the country into global sporting power by providing athletes with modern facilities. Over past 12 years, या गव्हर्नमेंटान जे कितें केल्लें आसा, नंबर ऑफ जॉब्स आसतले, तातूंत भितर इयर 2014 जॉब क्रिएटेड 2.9 crores, but 14 to 24 17 crore, from 9 crore to 17 crore. Employment rate 17-18 46% आशिल्लो, तर to 2025 58% पावलो. Unemployment rate 17-18 6% आशिल्लो, तर 25 3.1% पावलो. Number of workers and establishment in 9.7 crore आशिल्ली ती 12.8 crore, म्हणजे ग्रोथ रेट 31%. हे सगळे इतल्या खातीर सांगता, इस्टॅब्लिशमेंट आमकां रेट 5.9 crore आशिल्लो तो 7.9 crore जालो. हे सांगपाचें कारण आमचे कडेन सगळो डेटा, सगळे केल्ली कामां ही लोकां मुखार मांडपाची संधी जी आसा ती पार्लिमेंटाचे भवन, संसद, त्या संसदेन हे सगळे विषय आसा ते लोकां कडेन मांडप आणि सगळे खासदारां फुड्यान हे सगळे तेजेर चर्चा करप, डिस्कशन करप, तातूंत कितें जर सूचना आसल्यार सूचना आसात त्यो घेवप आणि तातूंत भितर आनी बरें कितें करपाक मेळटा तें करप. पण काँग्रेसीच्या मतीभ्रश्ट ह्या सगळ्या खासदारांक तें घडोवन हाडपाक नाका आणि म्हणून ताका पळवाट जाय किंवा हे सरकार डिस्टर्ब करपाक जाय. आणि जे नॅरेटिव्ह खंयचे तरी भायर खंयचे तरी कंट्री कोण तरी CIA मार्फत वा हाजे कितें तरी चलता, त्या हातूंत नॅरेटिव्हान भितर भाग घेवन हे सरकार कशें डिस्टर्ब जाता, हे कशें चलना, हे कशें वायट आसा ते तरणाट्यां मदीं घालून तांचे भितर एक प्रकारचें क्वेश्चन मार्क आणि सरकारा विरुद्ध वातावरण तयार करपाचे प्रयत्न करतात. हो ताजो उद्देश आसा. आमी मुद्दाम हे आंकडे इतले खातीर सांगले कारण या पत्रकार परिस्थितीच्या मार्फत हे आंकडे सुद्धा प्रत्येकाच्या घरात, प्रत्येकाच्या भुरग्याकडे पावपाक भुरगो, यूथ, यंग जनरेशन ही आमची ताकद आसा. यंग जनरेशनानच ह्या देशाक हांगासरल्यान आतां पर्यंत वयर वचपाची जी स्वप्न पळयल्ली आसता तातूंत ते मुखार सरिल्ले आसा. आनी म्हणून गोंया सुद्दां बारीक बारीक गोश्टी सुद्दां ज्या वेळाचेर नरेंद्र मोदीजी त्या मन की बाताच्या विशयाचेर आसूं किंवा आनी कसल्या विशयाचेर आसूं तेन्ना उल्लेख करता तेन्ना लक्षांत येता.
ज्या वेळाचेर सागर नायक मुळे सारको एक भुरगो ताजो वय आशिल्लें 2026 वर्साचेर ताजो काव्य हाडटा ताका प्रमोट करता आनी आयज तो आपले सेटअप तयार करता. तो गुरुदत्त वंतीकर कोण तरी रांगोळी घालता ताजी आयज आपल्याची एक स्वतंत्र अशी ओळख निर्माण करता. आनी हे सगळें करतना हो भारतीय जनता पार्टी ह्या युवांचो ह्या तरुणांचो विचार करता आनी तरुण हीच शक्ती आसा म्हणून आयज हळूहळू एज आसा ती कमी कमी करीत नवे नवे धर्माचे सगळे करपाक लागून प्रयत्न करता. काँग्रेसीचो परत एकदा निशेध करता. इलेक्शनाचे दीस आता कितें जाता एकलो लिडर जावन भायर सरता पळयला जेन्ना गव्हर्मेंट बरें काम करता ते ऑपोजिशनाक पळोवपाक बरें दिसता. दुसरे फावटी खंयची पार्टी फुडें सरली जाल्यार तांकां सपोर्ट दिवप आनी तेंच्या मदीं आपले मनीस घालप आनी डिस्ट्रॅक्शन करप. जेन्ना केन्नाय कसले प्रोटेस्ट करता तेन्ना कोण प्रोटेस्ट करता त्या मनशाची लिडराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता सांबाळपाक लोकांक. तो तर तांकां सांबाळपाक नको जाल्यार तेणें कसले प्रोटेस्ट करूं तेणें सांबाळूंक जाय. तेणें आपले मनीस घालूंक जाय पळोवंक जाय. देखीक फाटी जाता प्रोटेस्टां कितें जाता भायले लोक येता आनी डिस्टर्ब करता आनी नुसतो फुगजां करून हे करता पुलिसीक चावन घालता आनी लाठी चार्ज करता. हे तेणी सांबाळूंक जाय. हांव जाणा आमच्या टायमार कितें जातालें आमी हजारांनी लोकांक घेवन वयताले गोंयच्या त्या टायमार कितें जातालें आमी 1000 लोक आहा जाल्यार आमची एटलीस्ट 200-300 भुरगीं आसताले पळोवपाक कोण कितें आमच्या मदीं येवन फातर मारूंक शकता पुलिसीचेर आनी तुमचे फातर मारल्यार लाठी चार्ज जाता. तर आमी पयलेच कितें करताले प्रेस कॉन्फरन्स घेताले प्रेसाक सांगताले पुलिसीक सांगताले कोणें आमच्या मदीं कितें फातर मारले आमीच तुमकां कोण धरून तें दितले. हे भाशेन ऑर्गनायज जावंक जाय. बेश्टेच काडले भुरग्यांक गेले त्रासाक घातले आनी ते इनोसंट भुरगे तांकां कांयच खबर ना. हे लिडर फुडें आपल्या गांवराक लागून आपणाचें नांव करपाक इलेक्शना लागीं पावल्या म्हणून कसलें जावपाक न्हू. आतां तुमकां आमच्या प्रेजिडेंटीन सांगलेलें आहा भुरग्यांक कितें आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान फॅसिलिटी दिलेली आहा आनी सगळें तुमकां एक्सप्लेन केल्लें काय करूं अशें. आनीक सगळ्यांनी चिंतपाचें इलेक्शन लागीं पावल्या आनी बरें संस्कार घेवपाक. ओके दम बाब तुम्ही म्हटले पळय तुवें आतां सगळें एक्सप्लेन केले पळय तुमी सगळे इतकी स्कीम युथांक दिल्या हे दिल्या ते दिल्या पूण प्रोटेस्ट आतां भुरग्यांचो चालूच आसा आनी तुमी म्हटलें की एक खंयचें तरी ऑर्गनायजेशन तांकां फंडींग करता म्हटलें पळय ते खंयचें ऑर्गनायजेशन कितें तें मातशें एक्सप्लेन कर. तेजो शोध चालू आसा काडटा. आमचे एजन्सीज आसात पळय आमचे म्हणल्यार सेंट्रल एजन्सी हे सगळ्यांक कितें चलना कितें आसा तें हळू भायर येता. कारण सगळे गजाली करून नॅरेटीव कितें सेट केला आनी कित्याक लागून कोणें केला तें आतां कळटा न्ही. कोण भितर इन्वॉल्व जाले तांचे फाटलो बॅकग्रावंड कितें तांचे ह्या नॅरेटिवान भितर येवन भितर हातून घेवपाचें हें कितें कळटा. पण आतां भुरग्यांचो फ्युचर कितें हो प्रोटेस्ट करपाचें ते भुरगे शाळेंतच उरले. भुरग्यांक जितली मागणी आसा त्यो रास्त आसा. भुरग्यांच्या मागण्याच्या संदर्भात सरकार हो पॉझिटिव्हली विचार करतलो आनी करूंकय बीन जाय. कारण आमकांय बीन भुरगे आसा आमकांय बीन दिसता की एक देश जर एका दिशेन वता त्या दिशेन भितर प्रोग्रेसीव हातून भितर डेव्हलप हातून भितर देशाक त्या भुरग्यांक फुडें सरून नवे जनरेशन तांच्यांनी ह्या सगळ्या देशाक फुडें व्हरपाक. पण त्या खातीर प्लॅटफॉर्म आसा. त्या प्लॅटफॉर्म यूज करनासतना खंयच्याय दुसरे प्लॅटफॉर्म बरोबर न्ही. हे आतां रायटली ताणें म्हटलां की मोर्चा हे सगळें जाता पण फाटल्यान तो करपी आसा ताचे फाटल्यान आनी कोण भितर घुसल्या काय ना तें प्रेसिडेंट जेन्ना तुम्ही प्रोटेस्टाक रॉंग म्हणटा जाल्यार तुमचो जो सेंट्रल एड्युकेशन मिनिस्टर सध्या धर्मेंद्र प्रधान आसा तेणी 1997 प्रोटेस्ट काडलो तेन्ना पेपर लीक जाल्ले आनी तो प्रोटेस्ट घेवन तो असेंब्लीन गेल्लो. सो जर हो प्रोटेस्ट रॉंग जाल्यार तोय प्रोटेस्ट रॉंग आसलो न्ही. तो कोण आशिल्लो तेन्ना तेय रोशनीकर न्ही. तो सामान्य लोक म्हणून असेंब्लीन वचून आशिल्लो. तो कार्यकर्तो आसतलो न्ही. असेंब्लीन भितर गेलो भायर भितर कशे सोडटले भितर कशे सोडटले भायर म्हणून म्हणटा न्ही प्रोटेस्टाक एक जागो आसता त्या जाग्याचेरूच प्रोटेस्ट करता. हांवूय आमदार आसतले आमी विरोधान आशिल्ले आमी खंयचे तरी विरोधान भितर आमी पार्लिमेंटान करताले पण आमी त्या ज्या जाग्याचेर आमकां हाडले त्या जाग्याचेरूच वताले. मोडून घालया उजो घालया कारण हे करया गोळी मारया ते मारया असले उलयनाशिल्ले. दामू बाब एकूच प्रश्न विचारता एक 2-3 प्रश्न आसा. हांव आशा धरता की ह्या सगळ्या प्रश्नाचे जापो तुमी तिगूय जाण दितले. नीम का पत्ता कडवा हे राहुल गांधी भडवाय अश्यो घोशणा तुम्ही दिल्यो त्यो बी एका चली कार्यकर्त्याच्या तोंडांतल्यान
भाजप हो अडवाणी वाजपेयी मुरली मनोहर जोशी अशा तत्वनिष्ठ फुडाऱ्यांनी उबो केल्लो पक्ष. अशा पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष मंत्री आमदाराच्या तोंडान बडवा हो शब्द कितलो सोंपता अशें तुमकां दिसता काय नया भाजपा हाचे बरोबर नितिमत्ता सोडिल्ली नवी भाजपा अशें म्हणप? एक जेन्ना राहुल गांधी सारको नेता आणि ताजे सगळे जे आसात पळय न्ही ज्या तरेंतल्यान ही कर्म करतात आणि देशाच्या युवकांक किंवा देशाच्या भुरग्यांक एक दुसरी वाट दाखयतात पळय न्ही, त्या वेळाचेर तांकां अनेक कार्यकर्त्यांच्या तोंडांतल्यान जर समजा उतरां आयल्यार कितें म्हणटा तुम्ही म्हटले न्ही कितें त्या रॅलीन तुम्ही आशिल्ले, हांव आशिल्लो. तुम्ही कित्याक थांबवना बडवा हो शब्द म्हणू नाका म्हणून? बडवा म्हणल्यार कितें तरी ते तुम्ही सांगा. न्ही एक्चुअली आमी जनरली कोण गाळी मारपाक कोण वता गाळी मारूना न्हू, बडवा हो पार्लमेंटरी शब्द काय म्हणटा? पार्लमेंटरी जावन पार्लमेंटरी हा? दुसरी पार्टी पयले हातल्या पळोवपाक जाता, काँग्रेस पार्टी ना ना तेंच्यांनी कितें ते शेण खातले म्हणून फाल्यां तुम्ही बडवा म्हणटले. ओके, दुसरो प्रश्न. तुम्ही म्हणटात की दिपके हो पयली आपान आशिल्लो, सो कोणाचो तो खबर आसा किंवा अशें. आतां तुमच्या दोनाय सायडीन दोन मनीस आहा ते पयली काँग्रेसीन आशिल्ले, सो ते आजून काँग्रेसी कडेन संबंदीत आहा अशें तुमी इनडायरेक्टली तशें तुमचो अर्थ काडप कितें हांवें कोण कोणूच ना न्हू. आपान दिपके पयली आपान आशिल्लो, सो तो कोणाचो हे अशें तुमी म्हटले. नाही. आतां तुमच्या दोनूय सायडीन जे मनीस आसा सोशल मिडियान पळयतात आमच्या भारतीय जनता पार्टीची जी विचारधारा आसा आणि काम करपाची पद्दत आसा जी तांकां आवडली ते आमचे बरोबर आसा. सो दिपके फाल्यां आपान तुमच्या पार्टीन येयलो घेतले तेका आवडली जाल्यार दिपकेक आनी थोडे दिसांनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर पळय की आमी इतले बरें काम करता तेका तुम्ही वेलकम करता त्यांनी आमी वेलकम की तो आपुणूच जावन येतलो, आणि तुम्ही वेलकम करते. तो आपुणूच जावन येतलो कारण आणि तुम्ही घेतले? जाका ताका दिसता की ह्या पार्टीची ध्येय धोरणां पार्टीची विचारधारा ह्यो आसा ती कळटा आणि तुम्ही वेलकम करता. बरें, रुडाल तो तुका एक- लास्टाक कितें करतलो तो ज्या भेटून तुमच्याच कडे येतलो. न्ही, न्ही, ना जो जो विषय पळय जो लोकां कडेन पावोवपाचो आसा की ह्या सरकारान आतां पर्यंत कितें केलां तें युवकांक कितें केलां तें पावोवपाचें सोडून तुजो पळय जे प्रश्न आसा न्ही त्या प्रश्नाक तूं हायलायट करतो हें पावय आणि म्हजी भितर आनी परत पर्सनल घे ओके, हांव जाय तें उत्तर घे घेवया. कारण हातूंतल्यान मागीर वतलें कितें डायरेक्शन दुसरे कडेन माननीय नरेंद्र मोदीजीन जें काम केलां त्या कामाक कोणाक तोड ना. 18 वरां काम करपी हो पंतप्रधान आमकां लाभलेलो आसा. हो देश एका स्थिर मार्गाचेर फुडें वता. त्या स्थिर मार्गाचेर वतना आतां इलेक्शन आसा 4 म्हयन्यां कडेन ह्या वेळाचेर हांगाय गोंयांनी भितर राजकारणूच चलता एकलो आपापले परीन एकलो उलयता आपापले परीन आवाज करता पण त्याही पेक्षा देशान जे चलता हें कितें नवीन न्हय पण तरी आसतना एक वेगळे वाटेन वचपाचो जो प्रयत्न जाता ताजेर आतां जेन्ना विचारलें की ताजो जे एजन्सी आसा त्यो काम करीत आसा आनी हळू सगळें भायर येता आनी म्हणून म्हणटा प्रश्नाक डायवर्शन दिनाका जे कितें विचारपाचें हांव तितलो सक्षम आसा तूं भितर येता जाय तितलें तूं प्रश्नाचें उत्तर दिता पण पत्रकार परिशदेच्या हातू मार्फत हे प्रश्न विचारता की हाजें म्हत्व कित्याक कमी करता रिलेटेड न्ही ते. रिलेटेड न्ही ते. ना ना ते रिलेटेड तूं म्हाका विचार हे सगळें बरं, एक रिलेटेड रुदल ना, नाका. तुमकां विचारता एकूच विचारता रुदल एकूच विचारता. हांवें तुमकां पयलीं विचारलें की तुमी प्रश्नाच्यो जापो दितले ही आशा बाळगता म्हणून. ताजे personal प्रेसिडेंट सरान म्हटलें की दिल्ली देवांच्या नांवां घेवन बदनामी करून हे आंदोलनान बदनामी जाली म्हणून. सो खंयच्या पद्दतीन वयता आंदोलन हें जालें ते आंदोलनाचो विशय जालो. गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा, तुमी सरकारान इतले वर्सां आसा. इतलें आसतना गोंयांत एका कार्यावळीन गोंयच्या साहेबाक मडे म्हटले हें तूं कशें डिफेंड करतलो? थंय जर देवाची नांवां घेतली जाल्यार म्हणले खबर ना तुमकां? खबर ना? ए पार्टीन म्हणले बीजेपी पार्टीन म्हणले नो नो, कार्यावळीन म्हटलं हांवें बीजेपी म्हणून ना, कार्यावळीन म्हटलं. तेका सगळें कोता हय. कोणी म्हणले तेका सगळें कोता कोणी म्हणलं? बीजेपी पार्टीन परत हांवें सांगता राव. तू उलयता दिसपाक बीजेपी हांव- पार्टीन हांव- म्हणले काय सांगता हांव अध्यक्ष नका. तूं हे खंयच्यान खंय व्हरता पत्रकाराचे हातून भितर आजचे जे आसा ते काँग्रेसीचो निशेध आणि सरकारान केल्ली कामां डायवर्शन ते करता तुका ओपन सांगता मरे हांव हो पळय ओपन यो म्हजे कडेन हांव बसता तुजे कडेन तुका जाय ते प्रश्न विचार. जसे तुमचे प्रश्न आम्ही लाईव्ह केले जसे तुमचे प्रश्न आम्ही लाईव्ह केले तसे आमचे लाईव्हच सगळें. आमचे क्वेश्चन लाईव्ह होतो लाईव्ह कसं तुम्ही म्हणलं तसं तिथं मला त्याच्यामध्ये क्वेश्चन करता मला लाईव्ह राजकीय हातून भितर हांवूय आसा अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी आसा आनी सरकार आनी बाकीचे उत्तर दिवप म्हणजे हांव रावपाना खंय तरी. आणि एकूण ना, विचार सर, बाय बाय. करपाक, तुम्ही ज्या वेळेस सरकारान आशिल्ले काँग्रेसीच्या कितलीशी आंदोलनां जाली, MOI सारखे आंदोलन जाले, तुम्ही केन्नाच लाठी चार्ज बी गोंयांत करूं ना, भुरग्यांक मारूंक ना, बुडोवंक ना. बट दिल्ली जे जालां थंय अशें जालें तुमच्या वेळार तुमी पासियेंस काडिल्लें काय तुमचे कशें की स्वभाव हो? अशें आसा पण जें एजुकेशन जाल्लें तें
म्हजे पुरते सीमीत आशिल्ले हांव खंय फंक्शनाक गेलो थंय ते येवन कोण तरी एज्युकेशन दिता हांव जालो थंय तांकां बरें आसा थंय तांकां करता कमी अशें म्हणजे भायर दवरताले कोणाक भितर ना हे दिल्लीक तें जालां ते एक्चुअली गोईंग टुवर्ड्स द पार्लमेंट आनी हाय सेक्युरिटी रिस्क कडेन येता थंय जर अशें एलाव केलें कोणी भितर कितेंय करपाक ओके बट स्टुडंट्सांचे लाठीचार्ज केलं ते कशे जस्टिफाय करतात ना ज्या प्रभुतांनी मारल्या ताका कशे जस्टिफाय करतात ना तुम्ही कांयच व्हॉट्सएप मागीर दोन्ही सायडी दाखयतात पिक्चरां पळयल्यार फादर मारताय ते दिसता लाठीचार्ज करताय ते दिसता गाडयो उडोवन उडयल्या ते दिसता मिक्स पिक्चर सगळे कडेन व्हिडिओचेर आसा एकच पिक्चर ना बाबा फक्त एकच कोण करता अशें सो तुम्ही त्यांना ते पासियस काढले तुम्ही पासियस काढले हांवें काडलें कारण तो तुमचो स्वभाव म्हजे कडेन थंय कशें आशिल्लें हांव आशिल्लें तें पार्लमेंटा कडेन नाशिल्लें हे फंक्शनाक म्हाका पयलें मोर्चा काडटाले म्हणजे रिस्ट्रिक्टेड टू खंय हांव समज खंय आसा फोंड्या आसा त्यांच्या कार्यक्रम थंय येवन ते स्लोगन्स दिताले टू दॅट एक्झॅक्ट इट ऑल रायट डेमोक्रेटिकली तुमी पिसफुली करपाक काय हरकत ना आय हॅव फेस व्हेरियस एज्युकेशन पण अशें म्हणजे हातून पद्दतीन न्ही डेमोक्रेटिकली बरें या सगळ्या विशयाचे सगळे लोक म्हणजे जे कोण फेसबुकाचेर आसा सगळे कडेन प्रत्येकाची प्रतिक्रिया आसता पळयता प्रतिक्रिया आमी एक सक्षम भारत आणि सशक्त भारत करपाचें त्या सरकाराचें धोरण आसा जाल्यार जितके पयली कितें उलयता त्या उलोवपाच्या शब्दां कडेन मदीं मुद्दम आसता तो सरळ उठता आनी उलयता वील ब्रेक पार्लिमेंट आमी पार्लिमेंट म्हणजे घुसतले पार्लिमेंटाक वील ब्रेक पार्लिमेंट अशें हांव तूं सपोर्ट करत रावता ह्या वाक्याक तूं सपोर्ट करता न्ही मागीर तूं करता मरे मागीर तितके कोण तो कळलो पत्रकार परिशदेत नाही त्यांना ज्या प्रोटेस्टान तोडवांचे पोलिसांक मारले तेका तुम्ही कशे डिफेंड करतले ज्या प्रोटेस्टाक एक पोलीस ऑफिसर तोडवांचे थापड मारता आणि तो व्हायरल ते तेका तुम्ही डिफेंड कशे करता तुम्ही म्हणले सरकार तुमच्या परत सांगले मरे सो परत सांगले आमी व्हिडिओज आसात ते सगळे डिपार्टमेंट म्हणजे होम डिपार्टमेंट पळयता आणि तातूंत भितर थोडे आतां खंयचे तरी पॅरिसाचे फ्रांसाचे ते सुद्दां व्हिडिओ येता पोलिसांचे लाठीचार्ज आनी खंयचे घालता म्हणजे कोण खंयचे डुप्लिकेट आनी कितें धाडटा पयलीं तें व्हेरीफाय ना करता तिथून दिल्ली स्टुडंट्सांनी आत्महत्या केले त्यांची जबाबदारी कोण घेता सर एकूच लास्ट प्रश्न आत्महत्या केल्या स्टुडंट्सांनी त्यांची जबाबदारी कोण कोण घेता घेतलो तुम्ही ते काय उल्लेख करू ना या 22 ते 22 भुरग्यांनी जी आत्महत्या केली त्याचे प्रेस कॉन्फरन्स तुम्ही उलवत ना या संदर्भातल्यान शिक्षण मंत्री जे आसा आनी तांच्या पाल्ल्याकडे तांचे जे वार्तालाप जावपाचो जातलो आनी ते पळय सगळे पळय डिटेल्स तूं पयलेच प्रश्न येता की जे पळय जावना काय जावना काय कितें केलें तें म्हजे कडेन ताचे डिटेल येता की हांव तुका सांगता पण 22 भुरगे मेले पळय खबर आसा त्याचो तुम्ही उल्लेखच करू ना रिसर्चची सुद्धा तुम्ही जबाबदारी घेऊ ना खबर आसा गोंयांनी अशें तरेन आसा लायव्ह आसा म्हाकाय खबर आसा गोंयांनी अशी सगळी आसा ज्याचे सुइसायड भलत्याच प्रकरणां जाल्ले त्या काडटानी हाका हाडून घेता हांगाय बीन म्हाका म्हजे कडेन आसा म्हजे कडेन धाडिल्ले आसा पण प्रत्यक्ष एक जबाबदार म्हणून व्यक्ती म्हणून जेन्ना उलयता तेन्ना एक विचार करून उलोवपाक जाय आनी त्या विचारान सांगलें की हें जें कितें केलां म्हणजे एका खंयचे तरी फॉल्टाक पेपर लीक म्हणजे परंपरेन चालत आशिल्लें त्या फॉल्टा लागून तूं ताजो राजिनामा दी म्हणटा पण त्याच बरोबर बरें कितें जितली कामां केल्लीं आसा ती कामां काडटा तूं कशी उडयता 99% बरी हांव आयज सांगतना 99 सांगला 1% खंय तरी जें चुकलां माननीय नरेंद्र मोदीजीन सांगलां आपण ते सगळे स्ट्रेंथन करतलो आणि कोणूच एकलो जो कल्प्रीट आसा तो कोणूच फाटल्या हातून उरचो ना ताका आपण पयलीं भितर उडयतलो आणि हे सगळे घट करतलो दॅट्स ऑल रुदल बाब एकच मिनिट तुम्ही खंयचे एज्युटेशन केल्लें काय म्हणटा खंयची